आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंद्राळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आनी तुमकां सोमेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या आयच्या अंगड्याक मोगाचो स्वागत. आज आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 28वो अंगडो हांव हांगासर सादर करन आसा. हर एका हफ्त्यांत नवी सवालां घेवन आमी येता आसतना आमच्या कार्याक सुरू करता आसतना आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक जावन आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. तांच्या सांगाता सह पोषक जावन आमकां सांगा दिल्ले आसात मानस वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स, तशेंच ला केनीस, तशेंच रेक्सिन सेंटर, वी टेक इलेक्ट्रिकल्स, आयडियल चिकन आनी हांकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणून आयच्या अंगड्याचो विशय कितें. आजची सवालां खंयच्या विशयाचेर आसतलीं म्हणल्यार तुमच्या सवालाक हांवें दिवची जाप आसा. आज हुमिण्यो आमी सोडयता. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल कितें म्हूण आतां पळया. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार आयले आनी हुमीण आमी आतां सोडयता. तुमी हुमीण ही सोडोवंक आसा आनी सवाल आसा मळबार एक तेलासो कळसुलो कोण तो. मळबार एक तेलासो कळसुलो कोण तो. 4 ऑप्शनां तुमकां आमी दिल्यांत. पयलें ऑप्शन आसा नार्ल, दुसरें ऑप्शन आसा पोपाळ, तिसरें इरवोळ आनी चवथें ऑप्शन आसा पणस. जवाब दिवच्या कांयच्या कार्याचो पयलो उलो हांगासर आसा. तोडांबिलतावन लीना लायनर आसा. लीना बाय नमस्कार तुमकां. हॅलो नमस्कार. आज आमी हुमिणी सारन आसा न्ही. वय वय पळयलें गे सवाल कांय पळयलें गे. पळयलें. आतां कितें जाप म्हूण सांगता आतां. नार्ल. नार्ल म्हणटात गे. वय पयलो कॉलर तुमी ताका तरी इल्लेशें चिंतूंक हांव अवकाश करनेता. नाका नार्लच म्हणटा. नाका गे नार्ल तर म्हणटात गे. हां लीना बाय नार्ल म्हणून जवाब दिल्ली आसा. आनी हर एका बुधवारा हें कार्य तुमच्या मोगाच्या दायची वर्ल्ड टीव्हीचेर सादर जावन आसा आनी हर एका बुधवारा नवो नवो विशय काणगेन आमी येता आसतना फुडल्या दिसांनी तुमकां खंयचो विशयाचेर आमचें हें कार्य सादर जायचें म्हणलें तुमची अभिप्राय आसा ती अभिप्राय तुमी आमकां तेळसूंचे. आनी आमचो उद्देश फकत इतलेंच कोंकणी कार्य कोंकणी लोकांक पावो जाय. जावंक पुरो कोंकणी भास संस्कृती आनी आमची कला ही सगळी आमच्या सर्व पिळग्याक म्हणजे विशेष जावन मुखल्या पिळगेक पावो जाय आनी ही आमची सर्व संस्कृती आमी उरोवन मुखल्या पिळगेक दी जाय. हे जावन आसा आमच्या कार्याचो उद्देश म्हूण सांगून मुखलो उलो काण घेता. कारकोळतावन मनेस्त लॉरेन्स लायनर आसा. लॉरेन्स साहेब नमस्कार. नमस्ते. कारकोळ खंय हत्तूर गी. हत्तूर न्ही. ओके. आज एक आमी सवाल घाला येदोळूचो आनी ह्या सवालाक जवाब कितें म्हूण सांगता तुमी. मळबार एक तेलासो कळसुलो कोण तो. कितें जावंक पुरो. इरवोळ जावंक पुरो म्हणटात गे. मळबार कांय कळसुलो पळयला गे तुमी. इरवोळ पळयला. नार्ली आसता न्ही. नार्ली पळयला पण इरवोळ इरवोळ आसी येता म्हण चिंतीचे न्ही. ओके. कोणे सकड निर्धार घेतलो घरा इल्लें डिस्कशन जालें गे म्हणून. हां आमचे कार्य पळयतात न्ही हर एका बुधवारा पळयतात गे. मुखलो उलो हांगासर आसा पांबूर तावन लिल्ली लायनर आसा. लिल्ली बाय
हॅलो लिलीबाई नमस्कार तुमका. नमस्कार कशी आहात तुम्ही? हांव बरो आसा लिलीबाई. लिलीबाई आता तर मळबार आसता कळसुलो खंयचो म्हणटात? नारळ म्हणता. नार्ल म्हणटात गे. होय. हा पपाळ पणस जावचें ना गे. नारळ म्हणता. नारळच नार्लच गे. होय होय. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुख्ल उलो हांगासर आसा सुरत कलतावन शैला लायनर आसा. हॅलो नमस्कार. नमस्कार सर. शैलाबाई कितें करतात तुमी? हांव घरात आसात ना. तुमी घराच आसात. घरा कोण सकड आसात? म्हणजे भुरगे ओके भुरगीं कितें करता इस्कॉलाक वतात गे? वय फर्स्ट इयर डिग्री घेतलो. ओके तर तुमगेली जबाबदारी चड न्हय घरा. वय सर. तर आता ह्या हुमीण सोडवचे कितें जाप म्हण सांगतात? नारळ सर. नार्ल म्हणटात की कितें नार्ल? नार्ल होय, म्हण कितें सांगतात? त्याला सकळसुलो म्हणटाना तेल येवचे नारळ आमचे. तेर नार्लांत येवचें म्हणटात देखून म्हणटात गे. वय वय. ओके देव बरें करूं. जबाब सारकी की नांगी म्हण तुमकां कळटा पूण इल्लो वेळ तुमी राखचे जायत गे. ओके सर थँक्यू. देव बरें करूं शैलाबाई उलो केल्ल्याक. मुख्लो उलो राणीपूर तावन सिंथिया लायनर आसा. हॅलो 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 सिंथिया नमस्कार. नमस्कार. सो राणीपुरांतून तुमी उलो करतात. पयले फावटी उलो करचें गे? वय वय. ओके हाचे पयले तुमी कॉल मेळो ना गे? कॉल मेळ्ळो ना कंटिन्यू बिझी. हा बिझी तर तुम्ही प्रयत्न केला आज कॉल मेळ्ळा न्हय? वय वय. बिझी मेळाचे तुम्ही सांगल्या बरे. पळया तर सवालाक जाप कितें म्हणटात? ऑप्शन ये नारळ. ऑप्शन ए नार्ल म्हणटात. इल्लें चिंता तुमकां एक अवकाश करून दिता. म्हणजे नारळात तेल करचे. नार्लातावन तेल करचें म्हणटात गे. वय वय वय. गॅरंटी म्हणटात गे. म्हण चिंता. ओके पळया जबाब तर बदलिनात गे. ना ना म्हाका कितें नार्ल आन्सर न्हय म्हण बघता म्हाका. ना व्हडना नारळ तासून. व्हडना नार्ल तर म्हणजे उतार ऐकना न्हय. जावं दे देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके मुख्लो उलो हांगासर आसा मेलकार तावन आयरीन लायनर आसा. हॅलो हॅलो आयरीन बाय नमस्कार. नमस्कार. जाप कितें म्हण सांगतात? जाप नारळ. जाप नार्लत म्हणटात गे. होय वय. होय वय. ओके तुम्ही नार्लत म्हण गॅरंटी दिलो प्रॉपरतान बदलीचे म्हण सांगले लेकच मारतेत. ओके तुम्ही सांगले जाप कन्सिडर करता. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके. मुख्लो उलो हांगासर आसा फरंगी पेटे तावन रेशमा लायनर आसा. रेशमा नमस्कार. नमस्कार. सो रेशमा इल्ली वळख करून दी तुजी कितें करताय? आम्ही घरात असते. घरात आसचे आमचें कार्य कितल्या तेंपातावन पळोवन आसा आतां? 2 महिने. 2 महिने तावन पळोवन आसा आतां. फुडल्या दिसांनी ह्या कार्यांत खंयच्या विशयाचेर आमी सवाल गेल्यार बरें म्हण सांगता तुमी? जातीतले विशय आमी काडले फाटल्या ह्या सर वांगड्यांनी आनी 2 सिजनरी जातीतले विशय आमी काडले आसात. तुमच्या प्रकार खंयच्या विशयान आनीक जाणवाय मेळाचे म्हण बघता तुमकां? जनरल क्वेश्चन. वेगी जावं दी पळया फुडल्या दिसांनी आमी जनरल क्वेश्चनाक सवालां हाडूंक प्रयत्न करता. तर आज विचारल्या सवालाक जाप कितें म्हणटात? इरवळ. इरवळ म्हणटात की कितें इरवळ? ते माड वयर आसता इल्ले वयर आसता. वयर आसता गे मळबाक लागून आसता म्हणून गे. वय वय. ओके जावं दी देव बरें करूं रेशमा उलो केल्ल्याक. मुख्लो उलो हांगासर बबिता लायनर आसा निडपळ्ळी तावन. सवालाक जाप कितें म्हणटात? ऑप्शन ये. ऑप्शन ए नार्ल म्हणटात. वय वय. ओके देव बरें करूं बबिता उलो केल्ल्याक. मुख्लो उलो हांगासर आसा साल्वोदोर कंकनाडी तावन आसा. साल्वोदोर बाब. नमस्कार. कंकनाडी तावन तुमी घरा तावन भायर येवन इल्लें पळयल्यार मळबार तेला सकळसुलो दिसता काय? खंयचो तो? नारळ. नार्ल म्हणटात गे. होय होय. इरवळ जावचें ना गे. जायना. इरवळ जायना म्हणटात गे. जायना. ओके देव बरें करूं साल्वोदोर बाब उलो केल्ल्याक. आनी मोगाचो न्हू हांगासर पयल्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचे सवाल ह्या हफ्त्यांत खंयची हुमीण म्हूण पळया आनी ही हुमीण तुमी सोडोवच्याक तुमकां जाय तितलो अवकाश आसा. तर हफ्त्याचे सवाल तुमचे खातीर. हफ्त्याचे सवाल अशें आसा म्हजी एक आजी आसा वताक वेतस पुरपुरता. म्हजी एक आजी आसा वताक वेतस पुरपुरता तर आजी कोण? सूर
सोरो, दूध आणि दही ह्या 4 ऑप्शनापैकी सारखी जबाब कितें म्हणून तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे आणि व्हॉट्सॲप करूंक आसचे नंबर सदां वचून तुमच्या फोनांनी आसतले नंतर हे नंबर तुम्ही सेव्ह करचे 9380043073 QR कोड आसा व्हॉट्सॲपाक वचून तुम्ही स्कॅन केल्यार डायरेक्ट तुमकां त्या नंबराच्या चॅटागत मेळटा जबाब धरता आसतना तुमचें नांव गांव जाप आनी कॉन्टॅक्ट नंबर घालून तुम्ही आमकां धाडचे तशेंच आमच्या कार्या विशयांत कितेंय तुमचे अभिप्राय आसल्यार आमच्या कार्याच्या संयोजकाक तुम्ही तिळसूचे म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आमी विचारलेले आसा 16 जाणांनी नार्ल म्हणून जबाब दिली थोड्यांनी इरवळ म्हणून सांगले तर नार्लगी इरवळगी वा पोपाळ वा पणसगी म्हूण पळया सवाल आनी जाप तुमच्या टीव्हीचेर आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आसले मळबार 1 तेलासो कळसुलो कोण तो आनी सारकी जबाब आसा इरवळ आनी नार्ल कित्याक न्ही म्हूण थोड्यांच्या मतीर दसूंक पुरो मनशाक सडावत जावन सांगचें आसा मनीस एक तळटो माडा परी वाडला आकाशा पर्यंत वाडला म्हणून आनी इरवळ तुमी पळयला इल्लोसो कळसो शेपी आसा आनी नार्ल म्हणलें ऑप्शन इल्लें तुमकां कन्फ्यूज करच्या खातीरच आमी दिल्लें जावन आसून आनी ह्या हुमिणेक सारकी जबाब आसा ऑप्शन सी इरवळ हांव चिंता फकत दोगांनी मात्र सारकी जाप दिल्या आनी तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लाकी बावलाक आमी येदळूच घाल्लीं आसा तर कार्य मुखारसून व्हरता आसतना आदल्या हप्त्यांत व्हॉट्सॲप सवाल आमी विचारलेले आसा त्या सवालाक जाप आनी विजेत कोण म्हूण पळोवचो वेळ आदल्या हप्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल अशें आसले भंगार मनीस विशेंतीचे बाव हे नाटक कोणाचे आनी तुमकां दिल्ल्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब आसा चाफ्रा डेकोस्ता हाचें नाटक तें जावन आसून जबाब दिल्ल्या पैकी 7 जाणांनी आमकां जापी धाडल्या व्हॉट्सॲपा द्वारे इनामां हांकां फावो जाता वलेरियन नोरोन्ना पांबूर नमान बाळोक जेजू मैनाळे लाभता विशाल जॅक्सन फर्नांडीस वामंजूर दैविक अमृत मैनाळे लाभता प्रिसिल्ला पिंटो लोरेटो अर्सो मैनाळे लाभता वालेरियन डिसोजा कुलशेखर उजवाड पंद्राळे लाभता तशेंच माला डिसोजा शिरताडी आमचो संदेश मैनाळे सिंथिया प्रियांका फजीर रेगिस्तानांतले फुल ज्योती फर्नांडीस वालेन्सिया स्टानी बेळासो काणयेसो पुंजो रिचर्ड मेल्विन गोम्स अंधेरी सेवक मैनाळे लाभता कोणाक वर्गणी लाभल्या ती वर्गणी वाचप्यांक पावो जाय म्हणून आमचो उद्देश जावन आसून कोणाच्या एड्रेसार ती वर्गणी पावो जाय म्हणून येदळूच दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क कर तिळसूचे तर आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल कितें दुसरी हुमीण आमी आतां सांगता म्हणून सोडया तर दुसरे सवाल आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल अशें आसा लांब बायलेक आंग बोर घाय लांब बायलेक आंग बोर घाय कितें जबाब म्हणून तुमी आमकां सांगचें 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर दिल्यांत माड तळटो पणसा रूख अणसा जड जबाब दिवच्याक हांगासर उलो आसा वामंजूर तावन रोशन लायनर आसा रोशन नमस्कार रोशन नमस्कार सर सो रोशन कितें करताय हांव कामात आयलो मात्र सो कामांतून आयलो मात्र कॉल केले आनी कॉल लागले न्ही दुसरी हुमीण आमी येदळूच विचारलेली आसा पळयली गी हुमीण हय पळयलें जबाब कितें म्हूण सांगताय अणसा जड कितें अणसा जड म्हणटाय गे हय हय इल्लें चिंतचें तूं पयलो उलो जाल्ल्यान परत इल्लेशें चिंतूंक अवकाश कर दिता लांब बैलेक आंग बोर गाय चिंतून तूं सांगलें अणसा जडत गे हय हय कोणें सांगून दिलें ना ना हांवें तुवें सांगचें गे हय 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 ओके देव बरें करूं रोशन उलो केल्ल्या हाका मुखलो उलो हांगासर आसा शक्तीनगर तावन क्रिस्टीन लायनर आसा हॅलो हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकां जाप कितें म्हूण सांगता आतां अणसाचे जड अणसाचे जड म्हणटात गे वय वय तुमकां अनेक हुमीण हांवें विचारीचे गे ह्या हुमीणेक तुमी जाप दिल्यार तुमकां डायरेक्ट तुमकां एक प्रायज दिता प्रयत्न करा जायत गे खंड सांगता शिवराण्याची उत्तर सांगता ओके लसल्यार उराना बडयल्यार उराना कितें आसूंक पुरो लसल्यार उराना लसल्यार उराना बडयल्यार उराना इल्लें चिंता बात बात भात म्हणटात गे वय भात न्ही सारकी जबाब हाका मोडकी जायत गे देव बरें करूं उलो केल्ल्या हाका ओके 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 तुम्ही अनेक पयलीं आमी दिसारल्या सवालाक जाप की सारकी की ना गी पळया जायत गे
ओके आनी हांगासर मुकलो उलो आसा शक्तीनगर तावन रीना लायनर आसा हॅलो हॅलो रीनाबाई नमस्कार नमस्कार रीनाबाईचे कॉल सुमार तेंपा उपरांत गी म्हणून न्ही वय वय ओके सो सवालाक जाप कितें म्हण सांगता आतां तळटो तळटो म्हणटात गे वय तळटो पळयला गी तुमी वय पळयला शक्तीनगरान काय आसा गे तळटो शक्तीनगरान ना शक्तीनगरान ना गे ना ना ओके जाऊन दी देव बरें करूं रीनाबाई उलो केल्ला का आयच्या अंगठ्यात आमी धडूच दुसरी हुमीण आमी घाल्ली आसा लांब बायलेक आंग भर घाई म्हणून आदी आदल्या काळार कितें जातालें म्हळ्यार आतांच्या बरी टीव्ही फोनां अशें बरों नासलीं पूण एकामेका वेळ पशार करूं एक पोदां गायतलीं वा हुमीण सोडयतलीं वा घरची समय आसा सांगाता म्हणून इल्लेशे गजाल करतलीं ह्या दिसांनी हुमीण आमकां आयकूंक मेळची इल्लेशे उणें पूण आमी कितें कार्यां सदर करता तुमच्या वड्याच्या फेस्तान जावं दी वा इतर कार्यांत इल्लेशे उपयोग केल्यार खंडीत जावन ह्या कार्याचो उद्देश पावतलो म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरून मुकलो उलो काणी घेता कई कंबातावन जोशल लायनर आसा सो जोशल कई कंबातावन कामाक वतात गी तुमी घरा आसचीं गी ना आम्ही घरात असते घराच आसचें न्ही वय वय ओके आतां तर लांब बायलेक आंग बोर घाई म्हळ्यार कितें आसूंक पुरो अनसाजड अणसाजड म्हणटात गी वय 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 तुमगेर अणसाजड आसा गी असा हा असा असा अणसाजड आसा अणसाजड लांब आसा गे लांब असता वय लांब आसता म्हणटात न्ही वय ओके देव बरें करूं उलो केल्ला का मुकलो उलो हांगासर आसा ताकोडे तावन आयरीन हॅलो नमस्कार आयरीन बाय नमस्कार तुमकां सो ताकोडेंत थंयसर दिल्ले 4 जाणां पैकी खंयचे बरो आसा सांगा म्हाका पळय पयलें काले जडा वय थंयसर रूख आसात झाडां आसात ते सगळे ताकोड्यार आसा गी तुमच्या घरा आसा गी ताकवाड्यात आमच्या घरा मुखार हायस्कुलाच्या ग्राउंडार फुल्ल आसात फुल्ल आसा तुमचें घर आतां हायस्कुलाच्या ग्राउंडा मुखार गे ग्राउंडा मुखार इस्कलान जावं सगळें तुमकां कळटा म्हण जालें इस्काला बंद जाल्यान आतां ओ वय गे तशें न्ही केशियाच्या इतल्या वाडला गे हा वय खंडपट्या वाडला राणंत जाला न्ही राणंत जाला वय ओके लांब बायलेक आंग बोर गाय कितें आसूंक पुरो म्हाका दिसता तळटो गे म्हण तळट्याक गाय 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 मिरये मिरये आसता आमच्या घरा आसा तळटो तुमगेर तळटो आसा तळटो म्हण म्हज्या कुळार आसा न्ही खंय कुळार तुमचे मुलकी मुलकी न्ही ओके पण इल्लो वेळ तुमी राखून रावचे जबाब कितें म्हण कळटा तुमकां जाय जाय ओके मुकलो उलो शंभूर तावन गिलबर्ट लायनर आसा मनेस गिलबर्ट हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्कार हांव गिलबर्ट पांबूर सावन पांबूर गी शंभूर गी पांबूर 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 तावन न्ही वय वय ओके कोणचे कडेन कार्य पळोवन आसा तर तुमच्या सांगाता आमी तुमचे पुरा हर एक बुधवारा पळयता हांव तुमचे कार्य हर एका बुधवारा पळयतात जाप कितें म्हूण तुमी निर्धार केला जाप म्हजे लेखा तळटो तळटो म्हणून देव बरें करूं उलो केला का ओके थँक्यू मुकलो उलो हांगासर आसा शिरताडी तावन माना हॅलो हॅलो नमस्कार नाव सारखें सांगलें की माना की माला नमस्कार माला डिसोजा माला डिसोजा शिरताडी तावन न्ही वय वय येस आमचे कार्या विशयान कितें सांगूंक आशेता आतां कार्य बरें जाता केदाळाय पळोवन आसता प्रायज मेळ्ळा की तुमकां प्रायज पयला मेळटालें म्हाका त्या दळार हांव इस्रायल आसतना इस्रायल आसतना इस्रायल आसतना तुमी कार्य पळयताले म्हणजे जाल्यार आमच्या कार्याच्या अभिमान येता वय वय ओके भोव बरें बारीक खुशी जाली म्हाका आनी येदोळूच आमी हुमीण घाल्ली आसा त्या हुमीण सोडोवचे तुमी कितें जाप म्हूण सांगतात ऑप्शन डी अनसाजड ऑप्शन डी अनसाजड म्हणटात गे तुमकां आनी एक हुमीण विचारीचे गे सांगा प्रयत्न करा पळया जायते ओके ओके पळोवंक काळें खावंक बरें ऑप्शन दी ऑप्शन दिवंक जायना भान तूं डायरेक्ट हांव प्रायज दिता देखून ऑप्शन दिना परतन एक पटी म्हणटा इल्लें चिंता जायत गे पळोवंक काळें खावंक बरें कितें आसूंक पुरो खावंक बरें इसारा घरा कोण आसात पळय इसारा खावंक बरें पळोवंक काळें काही थंय सगळी ऑप्शन विचारतात पुरो जायत गे देव बरें करूं उलो केला ताका जाप आसली जांभळ जायते देव बरें करूं उलो केला
मुकलो उलो हांगासर आसा देरेबैल तावन सिल्वेस्टर लायनर आसा. सिल्वेस्टर बाब नमस्कार. हा नमस्कार. कशे आहात? हांव बरो आसा. तुमी कशे आसात? आम्ही हुशार आहो. जाप कितें म्हणटात? तळटो 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 म्हणटात गे. वय गॅरंटी गी गेस करचे गे. गॅरंटी हा गॅरंटी माड जावचें ना गे पणसारू काय जावचें ना गे. ना तळटो लंबा आसा तांदूळ आसा तेच्यान माडी लंबच आसा न्ही. गाय 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 थंय गाय आनी आसा थंय गाय आसा म्हणटात गे. वय देव बरें करूं. पळया तुमी दिल्ली जबाब सारकी की ना गे पण इल्लो वेळ राखून रावचें जायत गे. ओके मुकलो उलो हांगासर आसा ताकोडे तावन मनोज लायनर आसा. हॅलो हॅलो मनोज. हॅलो सर. येस ताकोडे तावन दुसरें उलो गी म्हणना आज न्ही. हा वय वय सर वय. ओके कितें म्हणटाय मनोज जबाब कितें म्हण सांगताय? ऑप्शन बी येता म्हळ्यार लांब तळटो म्हण चिंता. ऑप्शन बी तळटो म्हणटाय गे. वय वय. कितें करताय मनोज तुजी बाबत कितें? हांव टिचर. टिचर. वय. खंयचे सब्जेक्ट तुजे? हांव मेकॅनिकल इंजिनियरिंग. मेकॅनिकल इंजिनियरिंग शिकयताय न्ही. वय कशें कशें जाता टिचींग फील्ड खुशी गे? हा खुशी जाता बरें. भुरग्यांचे बरो फुडार तूं रुपीत करताय तुका आमी बरें मागता जायत गे. जाय सर. देव बरें करूं मनोज उलो केला का. ओके ओके थँक्यू सर. मुकलो उलो हांगासर आसा कुलशेकर तावन झीना लायनर आसा. झीना बाय. हा नमस्कार तुमकां. नमस्कार नमस्कार. कितें जाप म्हणटा तुमी? तळटो 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 म्हणटात. इल्ल चिंता दुसरी काय आसोंक पुरो गी म्हणून. दुसरे ना वय गे. वय तळटो बी तळटो. जावं दी देव बरें करूं उलो केला का. ओके 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 थँक्यू. आनी आयच्या अंगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक जाय तितल्या विक्षकांनी आमकां उलो करन तांची जबाब दिल्ली आसा. आणसा जड म्हूण सांगलें थोड्यांनी तळटो म्हणलें आनी माड आनी पणसारूक म्हूण कोणी सांगू ना पूण सारकी जबाब पळोवचो वेळ थोड्याच मिनटांनी येता. पूण ताच्या की पयलें हफ्त्याचे सवाल परत एक फावटी आमी पळया. ह्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसा. म्हजी एक आजी आसा वताक वेतस पुरपुरता. 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत सूर सोरो दूद आनी दही. कितें म्हूण तुमी आमकां वॉट्सॅप करचें नंबर 9380043073 ह्या नंबराक तुमी वॉट्सॅप करचें आनी वॉट्सॅप करता आसतना तुमचें नांव गांव जाप आनी कॉन्टॅक्ट नंबर तुमी आमकां धाडचें. आयच्या अंगड्याचे दुसऱ्या सवालाक जबाब पळोवचो वेळ तर जाप कितें आतां पळया. आयच्या अंगड्याचे दुसरें सवाल दुसरी हुमेण. लांब बायलेक आंग बोर गाय आनी सारकी जबाब आसा तळटो आनी तळट्या माड्याचे आमकां सूर मेळटा. सडा वचून आमी पिवोवचे सूर सुरेसो माड म्हूण आमी सांगता आनी सारकी जबाब आसा तळटो आनी तळट्या माड्याक तेंचय आंगाक गाय आसा. तशेंच आदल्या हफ्त्याचे विजेत आमच्या स्टुडियोक येवन तांची इनामां तांणी खाणी घेवन गेल्यांत तांची झळक आमी पळया. तर आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल कितें तिसरी हुमीण कितें म्हूण पळया. तिसरी हुमीण तुमचे खातीर आनी तिसरी हुमीण वाचतानांचो मस्तू सुलाभ आसा. चड कन्फ्युजन खंडीत जावचें ना. वयर जड सकयल जड मोदें फोल्ड. वयर जड सकयल जड मोदें फोल्ड. आणस जांबळ बिंडा आनी पपाय. जबाब दिवच्याक उलो हांगासर आसा. शक्तीनगर तावन ग्लॅडविन लायनर आसा. हॅलो हॅलो ग्लॅडविन नमस्कार तुका. नमस्कार तुमी कशे आसात? हांव बरो आसा. ग्लॅडविन कितें करता आतां? हांव शिकता. खंयच्या क्लासींत? हा सवेंत तूं शिकोन आसा न्ही. आतां तुका इस्कोलाक वचचें म्हणल्यार कुशी गी रजा म्हणल्यार कुशी गी? रजा म्हणल्यार कुशी गी. मम्मी डॅडीतले खर्च कर इस्कोलाक धाडटा तूं रजा म्हणल्यार कुशी म्हळ्यार जाता गे. हा ग्लॅडविन आतां जाप कितें म्हूण सांग म्हाका. आणस म्हणटाय गे. तुवें सांगचें गी मम्मीन डॅडान कोणी सांगून दिलें गे?
म्हाका मम्मीन सांगून दिल्लें. मम्मीन सांगून दिल्लें गे. वय, ओके वय. ग्लॅड बीन तुवें दिल्ली जाप सारकी की नांगी पळोवचा किल्लो वेळ राखून राव देव बरें करूं उलो केल्लाक. ओके. मुक्लो उलो हांगासर आसा कर्कोळ तावन फ्लोरीन बाय लायनर आसा. हॅलो हॅलो फ्लोरीन बाय नमस्कार तुमकां. नमस्कार. ओके आता अणस जांभळ बिंडा पपाय खंयचे तुमच्या घरा आसा. अनस अनस तुमच्या घरा खंयचे आसा म्हणिसार आसा अणस मात्र आसचे घरा. अनस आसा बिंडाय आसा पपाय आसा. अणस आसा बिंडाई आसा पपाय आसा तर तुम्ही सारकी व्यक्ती ह्या सवालाक जाप दिवचे हाका. अनस अणस म्हणटात न्हय. वय वय. देव बरें करूं उलो केल्लाक. मुक्लो उलो हांगासर आसा शक्तीनगर तावन डेनिस आमलायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार तुमकां. नमस्कार तुमकां. जाप कितें म्हण सांगता आतां. अणस अणस म्हणटात गी. वय वय. कित्याक अणस म्हण सांगयत गी. वयरी ताका हें शेंडो आसा. हा सकयली ताका पान हें येतात जालें पानां येतात गी. वय वय. तुमगेर काय अणसाचे झाड आसा गी. वय वय आसात. अणस जातात गी. अणसां जातात. ओके जावं दी देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके ओके. मुक्लो उलो हांगासर आसा सिद्धकट्टे तावन लिडिया बाय लायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार तुमकां. नमस्कार. हाच्या आदी उलय लागी म्हणणे तुमचे लागी. वया ओडून सांगता. ओडूल तावन मेळून तसा गी म्हणून तुमकां कॉल न्हय. आज सवाल सुलाभ आसा न्हय त्या खातीर. वय वय. कितें जाप म्हण सांगता लिडिया बाय. अनस अणस म्हणटात. दुसरे एक पुढे ऑप्शन पळया थंय जांभळ आसा बिंडा पपाय जावचें ना गे. वयर जड आनी सकयल जड आसता. अणसर मात्र म्हणटात गे. वय. ओके जावं दी देव बरें करूं. देव बरें करूं. या आनी मुक्लो उलो हांगासर आसा कुलशेकर तावन नतालिया लायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार तुमकां. नमस्कार. सो आयच्या अंगठ्यार आमी हुमीन सोडोवन आसा आनी तुमकां हुमीन सोडोवची हव्यास काय आसा गी सवय आसा गी. आसा. बुकारांनी वाचता आतां. वय वय. तर जाप कितें म्हण सांगता आतां. अनस अणस म्हणटा गी. तुमकां आनी एक हुमिना विचारचें गी. पळया प्रयत्न करा जायते. ओके. माडा वयलो कीर शिमटी हालयना कितें आसूंक पुरो. माडा वयलो कीर शिमटी हालयना कितें आसूंक पुरो. हाका ऑप्शन ना मात. ओडना तुमी चिंता हांव जबाब सांगता जायत गी. शिवडी ताका सारकी जबाब जावन आसा आनी उलो केल्ल्याक देव बरें करूं. मुक्लो उलो हांगासर आसा अग्रार तावन बेनेडिक्टा बाय लायनर आसा. हॅलो नमस्कार तुमकां. हॅलो नमस्कार. सो बेनेडिक्टा बाय तुमच्या विशयां दिल्लें सांगा पळया कितें करता तुमी अग्रारांत. हांवें घरांत आसचें. घरांत आसचें न्हय. घरा आसा म्हणल्या उपरांत चड जबाबदार न्हय. तर जाप कितें म्हण सांगता. अनस अणस म्हणटात. तुमकां कांय तोट आसा गी अणस काय आसा गी. अनस आनी थोट ना जड आसा. पूण अणसाची झाडां आसात गी. वय वय. ओके जावं दी देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. जाप सारकी की नांगी पळया इल्लो वेळ तुमी राखून रावचे. मुक्लो उलो हांगासर आसा लुविजा एल एआरडी तावन. हॅलो हॅलो हॅलो. लुविजा न्हय नांव तुमचें. वय वय. सारकें न्हय. ओके फायन. सो आमचें कार्य तुमी केदाळा तावन पळोवन आसात. आमी 2-3 वर्सांतल्यान पळोवनता. 2-3 वर्सां म्हळ्यार आमचे पयलें सिजनी पळयलां दुसरें सिजनी पळयलां न्हय. ओके कोंकणींतली जाणवाय तुमकां पावता म्हण जालें तर. खंडीत तुमी गोंयची जाणवाय आमकां मस्त पावता. भोव बरेंशेंच तुमचो प्रोत्साहन ह्या कार्या वयर मोग आसूं दी. तर तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हणटात. अणस म्हणटात गे. ओके देव बरें करूं जबाब दिल्ल्याक. देव बरें करूं. मुक्लो उलो हांगासर आसा उज्जोडी तावन जेन्नी लायनर आसा. हॅलो नमस्कार तुमकां. नमस्कार तुमकां. वयर जड सकला जड कितें आसूंक पुरो. मदें फळ आसा कितें. अणस अणस. अणस म्हणटात गी.
वय आता सगळी अणस म्हणल्या खातीर तुमी म्हणचे की अणसाचे झड पळोवन म्हणटा आता. ना बा तांचे बरें नाही आता वयर शेवडी आसा ताका हा वयर शिवडी आसा त्या खातीर अणस म्हणटात न्ही. मध्ये अणस आसा. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. देव बरें करूं तुमकां. हां ओके मुखलो उलो हांगासर आसा फजीर तावन शालेट लायनर आसा. हॅलो हॅलो शालेट न्ही. हां बाई बाई. ओके फजीरान तुमच्या विशयान दिलें सांगा कितें करता तुमी. हांव स्टाफ नर्स. स्टाफ नर्स जावन वावर करतात शिफ्टांनी आसता गी म्हणून न्ही तुमकां. आतां एक हुमीण आमी येदोळूच घाल्ली आसा. कितें म्हण सांगतात. ऑप्शन ए अनस. ऑप्शन ए अणास म्हणटात. जाप काही बदलूंक जाय जाल्यार बदली येत. ना 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 नाका गे अणास करता फिक्स करया गे. वय वय. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके थँक्यू. ओके मोगाच्या वीक्षकनो आयच्या अंगड्यार जाय तितलीं कॉलां आमकां हांगासर आयलीं कॉलां येवनूच आसात आनी हुमीण सांगाता म्हणून आमी हांगासर सोडयता आसां आनी चडावत जाणांनी तिसऱ्या सवाल आसले वयर जड सकयल जड आनी मोदें फोळ. तर हें फोळ खंयचें म्हणून आमी येदोळूच तुमकां विचारलें. थोड्यांनी आमकां अणस म्हणा थोड्यांनी जांभळ म्हणा बिंडा म्हणा पपाय म्हणल्या. तर चडावत अणसच म्हणा थंयसर 4 ऑप्शनां दिल्लीं आमी तुमकां. पूण अणसच सारकी गी ना गी म्हूण पळयचे जाल्यार इल्लो वेळ तुमी खंडीत जावन राखून रावा जायच. तशेंच ह्या कार्या विशयान तुमकां सांगचें तर हर एका बुधवारा राती 9 वरार तुमच्या दायज वर्ल्ड टीव्हीचेर हें कार्य निरंतर चलोवन आसा आनी नव्या नव्या कॉलरांक आमी अवकाश करून दिवया. जाय तितलो वीक्षक हें कार्य पळयता कित्याक म्हळ्यार आमी फकत सवालां मात विचारचें न्ही सवालां सांगाता ताची जाप दिता आनी त्या एका विशयाक लक्ती जाल्ले माहिती आमी तुमकां चडाव जावन वांटून घेता. आनी अशें आसतना आमचो उद्देश असो जावन आसा कोंकणी लोकांक कोंकणी विशयांत माहीत पावो जाय जाणवाय मेळा जाय म्हणून. आनी अशें आसतना आमची कोंकणी आमी सोमेस्तांनी सांगाता मेळोवन उरय जाय आनी फुडल्या पिळगेक दिवच्या ह्या अपुर्बाच्या मिसावांत आमी हाताक हात मेळय जाय म्हणल्यार तो आमचो उद्देश जावन आसून आयच्या कार्याचे हफ्त्याचे सवाल आमी परत एक फावटी तुमचे खातीर घालता. हफ्त्याचे सवाल अशें आसा. म्हजी एक आजी आसा वताक वेतस पुरपुरता आनी तुमकां 4 ऑप्शन आमी तुमकां थंयसर दिल्यात. सूर सोरो दूद आनी दही. सारकी जवाब कितें म्हूण तुमी आमकां वॉट्सॅप करूंक आसा. वॉट्सॅप करूंक आसचे नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार येवन आसा 938000433073. ह्या नंबराक तुमी वॉट्सॅप करचें आनी वॉट्सॅप करता आसतना तुमचें नांव गांव जवाब कितें म्हणून तुमी धाडचें. तशेंच आमच्या कार्या विशयांत तुमची कितेंय सल्ला सूचना आसल्यार हें कार्य तुमकां कशें भोगता आनी फुडल्या दिसांनी खंयच्या विशयाचेर हें कार्य सादर करी जाय म्हणली तुमची आशा विशयी तुमी आमकां धाडून दिवयेत. आमच्या कार्याच्या संयोजकाक तुमी संपर्क करचो. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो तुमकां सोमेस्तांक कळीत आशिल्ल्या प्रमाणे फाटल्या साबार म्हयन्यांतून आमी सांगून आशिल्लें दायजी वर्ल्ड फिल्म्स हांच्या बॅनराखाल आयिल्लें फिल्म बापाचे पुताचे नावे येदोळूचाचे प्रिमियर शो 3 प्रिमियर शो सादर जाल्ले आसात आनी ह्या 3 प्रिमियर शो हाऊसफुल जाल्यात. म्हणजे जाय तितलो लोक आमकां ह्या 3 प्रिमियर शोवाक येवन तांचो पाठिंबो दिल्लो आसा आनी फिल्मा विशयांत होगलीक उसारलेली आसा. आनी की फुडल्या दिसांनी आमच्या सर्व कोंकणी लोकांक पळोवच्या खातीर फकत कोंकणी मात्र न्ही हेर भास उलोवच्या लोकांक हें फिल्म खंडीत जावन पळयत आनी अपुर्बाची मेसेज तुमकां ह्या फिल्मान तुमकां खंडीत जावन पळोवंक मेळटा. फुडल्या दिसांनी जाय तितली प्रिमियर शो सादर करची मंडावळ दायजी वर्ल्ड फिल्म्सान दायजी वर्ल्ड संस्थेन घाल्ली आसा. आनी जर कोणाक ह्या प्रिमियर शोचे टिकेट्स जाय जी तुमी मनेस स्टॅनी बेळाक वा वॉल्टर नंदळीके तशेंच प्रवीण तावरोक तुमी जरूर संपर्क करियेत आनी कोंकणी फिल्माक आमचो सांगात खंडीत जावन गरज आसा. आनी हे फिल्म खंडीत जावन एक अपुर्बाचे फिल्म येदोळूच जाय तितलो लोकांत आमकां होगलीक आमकां आयकूंक मेळ्ळी आसा. सांगातास नोव्हेंबराच्या 15 तारखेक प्रख्यात गावपीण जोशलाचे एक अपुर्बाचे शो सुमधूर म्हणले शो सादर जावन आसा. ह्या कार्याक तुमी जरूर पात्र घेया आनी एखाद्या वेळा तुमकां ह्या कार्याचे टिकेट्स जाय तर तुमी दायजी वर्ल्ड स्टुडियोक संपर्क करियेत वा जोशलाक तुमी संपर्क करियेत. ताच्या सांगाता नोव्हेंबराच्या 26 तारखेक नोव्हेंबराच्या 15 तारखेक सुमधूर म्हणले एक शो. नोव्हेंबराच्या 26 तारखेक बोंदेलांत आमचे फेस्त
म्हणले एक फेस्त थंयसर संभ्रमून आसात जरूर ह्या फेस्तांती तुमी बागे जाय म्हणली आमची विनंती जावन आसा. तर मोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या अंगड्यांत आमी तिसरो सवाल विचारलेले आनी ह्या तिसऱ्या सवालाक जवाब कितें म्हूण पळोवचो वेळ. तर तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हूण पळया. आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल वयर जड सकयल जड आनी मोदें फोड कॉल केल्या हर एकल्यांनी दिल्ली जवाब एकच अणस कित्याक म्हण अणसार मात्र वयर आनी सकयल जड आसता आनी मदगात फोड आसता. तर कोणे सकड तिसऱ्या सवालाक जवाब दिल्या तांची सगळ्यांची नांवांय आमी दोगी सजराच्या लकी बाउलांक गेल्लीं आसात. तर बाऊल म्हजे लागीं येवन पावला आनी कोणे सकड आयच्या अंगड्यांत सारकी जवाब दिल्यांत तांची नांवां सगळीं हांगासर आसा. तर आयच्या अंगड्यार विनर्स कोणाक खंयचें इनाम मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ. तर पयली चीट हांव काडटां आनी पयली चीट पयलें नांव कोणाचें येता तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन इनाम मेळटा. मनोज ताकोडे तुका परबी पाठयता युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन तुका इनाम मेळटा. तशेंच दुसरी चीट नांव पळया कोणाचें म्हणून मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स हांचे तावन इनाम लभता. फरंगी पेट तावन रेशमान उलो केल्लो रेशमा तुका मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स हांचे तावन तुका गिफ्ट वॉचर लभता. मुखार उलो मुखली चीट कोणाची म्हूण पळया आनी हांगासर फ्लोरीन कारकोळ तावन फ्लोरिनान उलो केल्लो तुमकां रेक्झिन सेंटर हांचे तावन तुमकां इनाम लभता. मुखलें इनाम लाकेनीस सो लाकेनीस तावन गिफ्ट वॉचर लभता रीना शक्तीनगर तुमकां परबी पाठयता. तशेंच विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स कारकोळ तावन मानेस लॉरेन्सान उलो केल्लो मानेस लॉरेन्स तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन इनाम लभता. तशेंच अखेरीचें उरलां पूण नांवां मस्त आसात आयडियल चिकन तावन गिफ्ट वॉचर मानेस गिल्बर्ट पांबुरा तावन उलो केल्लो तुमकां आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर लभता. नांवां उरल्यांत पूण प्रायजां 6 प्रायजां येदोळच दिवन जालीं. कोणाक सकड इनामां मेळ्ळ्यांत एका हफ्त्या भितर आमच्या दफ्तराक येवन तुमचे गिफ्ट वॉचर वा इनाम तुमी स्विकार करपाचें. एखाद्या वेळा तुमकां येवंक जायना तर हेर कोणायकी तुमी धाडटात तर दाखन तांचे लागीं तुमची फोटो आयडी ऑफिशियल आयडी तुमी तांच्या सांगात तुमी धाडून दिवन तुमचें इनाम तुमी स्विकार करयेत. तर हो जावन आसलो आयचो वांगडो आमी दोगी सजरा ह्या कार्याचो 28वो वांगडो. आयच्या अंगडार आमी हुमीन सोडयली आनी तुमकांय खुशी जाली म्हूण हांव पातयेवन आयचें कार्य हांगासर सोंपयता. तर येवच्या हफ्त्यांत आनी नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत आमी मेळया. तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.